काना गांवांत जेजूचें पयलें विस्मीत. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसबूर 2 वोळ 1-12. तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्यांक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वाडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केल्ली आनी आपली मोहिमा फांकयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर बावाट ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक, भावा भयणींक आनी शिसांक सांगाता घेवन तो कापेरनावां देंवून गेलो. पूण तीं चडशे दीस थंय रावलीं नात. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.